एक कोणे तरी म्हणजे चोर जे आसा तेंच्यांनी पुलिसाचेर गोळीबार केली. म्हणजे हेचो अर्थ हो आसा की आज पुलीस डिपार्टमेंट सुद्धा सुरक्षीत ना. सुरक्षीत ना पुलीस डिपार्टमेंट. आमी पयलीं म्हणटाली बायलां हांगा सुरक्षीत ना, पूण आतां पळयलें जाल्यार पुलिसूय हांगा सुरक्षीत ना. ह्या गोंयान ह्या सरकाराच्या भितर म्हाका अशें दिसून येता की कोणूच आमी सुरक्षीत ना. अरे एका वेळार पुलिसांक पळयल्यार लोक भियेताले, आज पुलिसांक भियेना. कायदो आसा तो इतलो ढळढळीत जाल्लो आसा. एखादे चोराक धरले आनी तेजे कडेन कांय मेळोंक ना, कोर्टान मेळ्ळो जाल्यार कोर्टान जर त्याने सांगले जुईजाक की म्हाका पुलिसांनी मारलो जाल्यार पुलिसांक शारो मेळटा की तुवें कित्याक मारलो तेका म्हणून. हांगा कितले जाणां पुलिसांक अशें आसा की कोर्टान ते लोक केस घालतात एक्यूज बिक्यूज कोणा आहा ते, आनी वयल्यान पुलिसांक फायन भरचें पडटा. पुलिसांक फायन भरचें पडटा कितें रॉंग केलें म्हणून. म्हाका एक सांगपाचें दिसता की पुलीस जर मातसो सुद्दां जर धाक लायना जाल्यार कशें कितें जातलें. धाक जर लायना जाल्यार कशें जातलें, काम कशें जातलें. पुलिसांचो हो धाक खरें म्हणून जाल्यार आसपाकूच जाय. आज पुलिसांचोय धाक कोणाक ना. ह्या पॉलिटिक्स लोकांचे नाका जालें काम आसा, हे सगळें आसा. हेका लागून आज गोळीबार चालू जाली. आज पळया तुमी, हे पळोवपा सारकी आयकपा सारकी गजाल की आज गोळीबार करता. एक चोर येतात आमच्या गोंयांत आनी ते गोळीबार करतात. कितें उरलां. आमच्या चीफ मिनिस्टरा कडेन खातें आहा. हें चीफ मिनिस्टरा कडेन जेन्ना खातें आसा, चीफ मिनिस्टरूच स्वता आपुणूच हे जावन पडलेलो आहा. कांयच ना तेका. कितें पळयता तो खातें. तेंचे गोळीबार जाता जाल्यार खातें तो पळयता कितें. आज गोंयान पळय कोण कोण लोक भायर लंडनाक बी घर बंद करून दवरलेले आसा. लोकांनी हांगासर कितें तरी वस्तू आहा. भांगर पयशे नाका पूण बऱ्यो बऱ्यो वस्तू आसता न्ही, त्यो वस्तू लोकांनी चोरून व्हेले जाल्यार ते चोरून व्हरोन सुद्दां तेजी मोडतोड करून खंय तरी उडयतात आनी शेवटी कोर्टान तांकां कांयच दिसना. पूण आमकां जाय खरें म्हणजे जाल्यार आतां आमच्या चीफ मिनिस्टरान हेका सिरियस जावपाचें चड गरजेचें आसा. कित्याक आज पुलिसाचेर गोळीबार जाल्या. आमच्या सारक्या लोकांचे सोडून कितें उरलां. आमच्या सारक्या लोकांचे कितें उरलां आतां. पुलीस जेन्ना सुरक्षीत ना, खातें बी सुरक्षीत ना, हेचे हांकां लोक कितेंय म्हणटा, हेंच्या गोंयान कितेंय चल्लां अशें म्हणटात लोक. आनी आमी आमची ही परिस्थिती जाल्या. आज खरें म्हणून जाल्यार हेजेर गंभीरतायेन घेवपाची गरज आसा. गंभीर घेवपाची गरज आसा. कित्याक तर आज पुलिसांक सुद्दां म्हणजे असल्यांनी पुलीस खंय वयचे ना. वयचेच ना पुलीस कोणाक धरपाक बिरपाक. सगळे अंधाधुंदी जातली. कित्याक गुळीबार करता. ते बी कोणाचे तरी चेडे आसा, कोणाचे तरी घोव आसा. कित्याक गरज पडल्या काय म्हणून. कित्याक कायदो यांचो बरोबर ना. कायदो जेन्ना बरोबर ना म्हणून हे सगळे पाड पडला न्ही. गोंया भायर तुमी वयता जाल्यार खंयच्या तरी हेतून न्ही चोरांची अशी लिस्ट लायिल्ली आसा पुलीस स्टेशनारूच लोकांक सावध जावपाक. हांगा एक्काय पुलीस स्टेशनार चोरांची फोटो लायिल्ले ना. तर ह्युमन रायट येता तेंचे फोटो कित्याक लायले काय म्हणून. आमच्या गोंयाकूच ह्युमन रायट आहा, बाकीचे खंय ह्युमन रायट ना. ते लोक कशे तर फोटो बिटो लायता. खरें म्हणून जाल्यार चोर बीर सुद्दां आसले न्हू. पयलीं पुर्तुगेज टायमार कितें आसलेले, हात कापताले, पाय मोडून दवरताले, कुल्पो करून दवरताले. आतां तो कायदो ना. ना का ओके, पण त्या लोकांक परत चोरी करची न्हू म्हणून तरी कितें करपाक जाय. बरो कायदो काडपाक जाय. वयल्यान चोरांनी जर म्हटले, पुलिसांनी आपल्याक मारले म्हटले, जुई जी रिमाक मारता तुवें हें सारकें करूंक ना म्हणून. कित्याक मारलो तुवें, ताका मारपाक तुका रायट दिला असलें म्हणटा. हें असलें चल्लां सगळें. म्हणून हेजेर कायदो बरोबर जावपाक जाय. तेन्नाच आमी सुरक्षीत उरूंक शकता.